समस्त बांधवांक मेघल साष्टांग नमस्कार असा. आणि हा भाग्यशाली असा की तुमक म्हाका एक अवसर दिल्या एक कसल हांव आयकले ते तुमगेल मुखार व्यक्त करच्या खातीर शेअर करच्या खातीर पॉइंट्स मेघेल कृष्ण मोहना खातीर बी उपयोग जातले तुमगेल बी कृष्ण मोहना खातीर बी उपयोग जातलो म्हणून ते आम्ही कसं ऐकले इतली वर्षां ना ते हांव पॉइंट्स घेऊन प्रयत्न करता शेअर करच्या खातीर. ते प्रार्थना म्हणटा. उपज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुं मिलितामेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथामयो ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातां सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगणा ललितं श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पश्चातदेशतारिणे. जय नमो वदन्याय कृष्ण प्रेम कदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोचसे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांतो नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. तर आजचे टॉपिक असा लिबरेशन इन ए मुवमेंट म्हणून ते बेसिकली हे खटवंग महाराज महाराज खटवंगा तांगेल बद्दल तांगेल प्रिपेअर्डनेस लाईफ प्रिपेअर्डनेस ऍक्च्युली व्यक्त करतात त्यांना. आणि आम्ही तांतून बी कळ शिक्षण मेळटा तांगेल उदाहरणांतून ते आम्ही पळूयात. हा त्या पीपीटी शेअर करता हो. हरे कृष्ण. खटवांग महाराज तांगेल प्रिपेर्डनेस फॉर द अल्टिमेट मुवमेंट. तर आम्ही पळयतात की जशी आमगेल जीवन आमगेल चलता आसा केन्ना आमगेल कसल जातलें आमकां कळना केन्ना लाईफ टर्न जाता खंयचे वेळार कळना आमकां कळ्ळें हे कळ्ळें. दुखाले अशा स्वतम आसा हे जगा भितर आणि केन्ना कसल बी जावचें शकता. ताजे खातीर इट इज इम्परेटिव्ह इट्स हे इम्परेटिव्ह आसा हे नेसेसरी आसा अर्जन्सी आसा आणि गरज आसा एकदम की आम्ही प्रत्येक क्षण ऍक्च्युली आम्ही कृष्ण भावना आम्ही तोडका म्हणून कसल की कल जाता काही कळना आमकां तरी आम्ही म्हणे गेले की नाही का एक क्षण बी आम्ही नाही आमगेल मागती फिरले खंय बी आणि लक्ष खंय गेले आमगेले हे मायादेवने आमगे ना एक प्रभाव करच्यात म्हणून कळ्ळें? झपटिया धरे. हा तर कृष्ण बोलिया भोग वांछा करे अ, झपटिया धरे मायाधर झपटिया धरे म्हणजे काय आम्ही केन्ना कृष्णाक विसरताच आम्ही केन बी माया आमकां धरच्यात म्हणून आणि आमगेल मूग पेरना तोंड पेरना आम्ही खंय बी वचात म्हणून आम्ही भक्तीन भायर बी येवच्यात म्हणून कल बी जावचें शकता. तर कृष्ण मौन स्थित तुर्गा केन्ना बी
हे आमी केन्ना लक्ष दवरका. कृष्ण माना आमगेल केन्ना बी सुटचे ना केन्ना बी खंयचे वेळार बी आमी ने कृष्ण माना टॉप प्रायोरिटी दिवन आमगेल जीवन चलका. हे मेसेज आमकां मेळटा आसा. प्रत्येक वेळार मेसेज मेळटा आमकां. तर खटवंग महाराजान इम्पॉर्टंट लेसन मेळटा आसा. तांगेल कळले राईट ही वॉज व्हेरी प्रिपेर्ड. तांणी व्हड भक्त आशिल्ले. व्हड भक्त आशिल्ले तांगेले काणी पळय आतां आमी ते पळोवया आतां. खट्वांगो नामो राजर्षिर्ज्ञात्वे यातम इहायुष मुहूर्तात् सर्व उत्सृज्य गतवान अभयम हरि. The saintly king Khatwanga, after being informed that the duration of his life would be only a moment more, at once freed himself from all better activities and took shelter of the supreme safety the personality of Godhead. तर असे म्हणतात की खटम महाराज एक टाइम ಒಟ್ಟು ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ आणि पुरा देवतागण असे तांगे लढाई जात आशिल्ले. ते लढाई एक्चुअली तांगेल सर नाशिल्ले. तर खटोंग महाराजाक तांगेल मदत मागिल्ले की आमकां मदत कर म्हणून हे आमकां जिंकच्या खातीर. तर खटोंग महाराजान मदत केले आणि मदत करून तांकां जिंकून दिले. तांकां ते लढाई जिंकून दिले. आणि इतली तृप्त झाले देवतागण. तांणी विचारले तुकने कसल तुकने बेनिडिक्शन जावका तुका कसल जावका म्हणून ताजे बदला इतली उपकार केला आमगेले वेर आमगे हे लढाई जिंकून दिले कसल तुमकां बेनिडिक्शन जावका म्हणून विचार तांकां. तर तांणी म्हणलें की न्ही म्हाका फक्त एक सांग की न्ही म्हागेले कितली वेळ आसा बाकी हांगच्यान देश सोडून वचच्या खातीर हे जग सोडच्या खातीर. तर ते ऍक्च्युली माहिती करणे तांणी सांगले की तू फक्त एक क्षण आस म्हणून. एक क्षण आस की तांकां सांगले. तर खटक माझे कॉल केले. खटक माझे कॉल केले. इमिडिएटली त्यांनी देवाल शरण घेतले आणि कृष्ण भावनामृत तातूंत पूर्णता जाली त्यांनी. एकदम पूर्ण सरेंडर झाले आत्मसमर्पण केले त्यांनी देवाक. पळयताच हे जगा भितर न्ही कुमार लोक ने विंगड विंगड वस्तूक आमी न्ही वस्तूक आनी आमी ताचे इम्पॉर्टन्स दिता महत्व दिताच आमी. ताचे खातीर कळले लोकल प्रिपेर्डनेस उरना केन्ना बी लायफात. केन्ना बी कसल जाता आनी तांगेल एक अशी कितें उदाहरण पळयतात आमी. एक मनीस हव्यार उडतीर उरता तर तो अशी सडनली एक कल तर जाता तांगे लायफा भितर तो कल पडून वता फुडें. आमी एक उदाहरण पळयतात की जशें एक मनीस आशिल्लो. एक मनीस आशिल्लो व्हड बिझनेसमॅन आशिल्लो तो. व्हड बिझनेसमॅन आशिल्लो आणि तागेले सुमार 3-4 चेडूं आशिल्ले. तर तागेले कळले तर मरणाक वेळ आयली तागेले आणि सुमार टायमच्यान ताका आराम नाशिल्ले. आनी तो तागेले बेडावर न्हिदील तो. एक थोडे वेळ आसा ताका मरच्या खातीर. तर कळले तसल वेळार तो पुरा तागेले चेडवाक आपीत तो पुरा की म्हगेलो सोडलो पूत खंय आसा म्हणून हांगा आसा जाल्यार बायल खंय आसा हांगा आसा. फोटो मदींच पूत खंय आसा तर धाकलो पूत खंय आसा बायल खंय आसा काक खंय आसा भाव खंय आसा म्हगेलो म्हणून. तो म्हणटा की न्ही वटलोक हांगा आसा तर म्हगेले बिझनसा कोण आसा दुकानां कोण आसात म्हणून. हांग तुम्ही वटलोक आसा तुमी दुकानात कोण आसात म्हणून म्हळ्यार कळलें की न्ही मरणा वेळ न्ही ताका न्ही बिझनसात उडकास येता देवाल उडकास येना म्हणून. तर आमी आमगेल अवस्था अशी आसा की न्ही आमी न्ही फक्त भौतीक वस्तू आमी विचार करताच ताजे निरंतर आमी विचार करती उरताच. ताजे खातीर आमी कृष्ण भावना आमगे तयार जायना प्रिपेर्डनेस नाची म्हणून. खटोंग महाराज आमी उदाहरण पळयतात की न्ही एक क्षण आशिल्ले. इमिडिएटली त्यांनी ने शरण घेतले देवाले. त्यांनी फाटल्यान मुखार पळयलें ना म्हळ्यार ताका प्रिपेर्डनेस आशिल्ले कल बी जावचे शकता म्हणून. जर तांगेले प्रिपेर्डनेस नाशिल्ले तांणी म्हणटले की ओके म्हाका कळ्ळें फेवरेट वस्तू कळ्ळें म्हज्या लायफा भितर हांव ते करता म्हणून आतां. म्हाका कल खावचे पिवचे आसा ना कल मजा करचे आसा म्हाका कल बी करचे ते आवट कर घेता त्यात हांव मरता म्हणून कळ्ळें. पण ते आवट न्ही तांणी कळ्ळें देवाल शरण घेतले तांकूच आसा की न्ही हे देवाल शरण घेतल्यार मात्र आमगेले पूर्णता येतले. आमी कसल बी वस्तू आमी जगा भितर जिवना भितर करताच आमी घेवन वचनाच आमी हांगच्यान. फक्त आमी न्ही देवाल भक्ती करतात न्ही तेची आमी घेवन वतले हे मुखारचे जन्मा भितर आणि तेचे आमकां ना अल्टिमेट डेस्टिनेशन परफेक्शन आमगेले परफेक्शन लायफान परफेक्शन आमकां पावितले.
हांवें भक्ती केल्यार मात्र बाकी वटू वचून आमी कल बी कमील ने कसल बी केलें हे जगात हांगनी सोडून वचचें आमकां. तर हे उठून वस्तू आमकां मेळटा आसा आमकां हे सपोर्टा खातीर सपोर्ट करचे खातीर फक्त कृष्ण माना आमी ने पालन करचे खातीर हातून मुखार वचचे खातीर आसूं म्हणून ना. ते वटू आमी धांवन घेवका आनी आमी कृष्ण सपोर्ट घेवचे खंयची वस्तू आमी ने कृष्ण मानक आमी ने कले डिस्टर्ब करचे अशी वस्तू करचे ना केन्ना बी ते वटू आमी पळोवका. तर म्हणटात की एक व्यक्ती उरता एक रिस्पॉन्सिबल जबाबदारी व्यक्ती उरता तागेले एक स्वतःला एक ड्युटी तक कळ करता की ने बेगेले एक मनुष्य जीवन आसा प्राईम ड्युटी कल असो म्हणून हायेस्ट ड्युटी कसला ते कल तक तक केन्ना गुतुरका म्हणून अशें सांगलें आसा. आणि आणि आमगेले कळलें की ने एक मोठू एक लायफा भितर आमकां कसली बी गरज आसा आमकां नेसेसिटीज आसा एक कल बी गरज उरता त्याचे एक ताका एक महत्व दिवचें ना आमी. ते एक महत्व आसा पण ते अल्टिमेट महत्व दिवचें ना. पण बाकी आमगेले भक्ती आनी ताचे भितर महत्व आमकां उरका ते महत्व हितून आमी लायफ चलोवका अशें सांगिल्लें आसा. तर म्हणटात की ने महाराज खटवंगा तांणी एक व्हड राजर्षी आशिल्ले राजऋषी आणि आणि तांतून बी एक व्हड जबाबदारी घेवन बशिल्ले तांणी एक व्हड राज्याचे आनी पूर्ण राज करता आशिल्ले. पण ते राज करते तांगे ड्युटीच्या भितर ते करतीर करतीर राजर्षी उरना तांगे प्रायम ड्युटी केन्ना विसरना तांणी. तर आमी म्हणटात की ने आमी आमगे लायफांत भरपूर आमकां चॅलेंजीस येता ड्युटीज भरपूर आसा आमगेले आमी खाली बसून उरनाच आमी जिवना भितर आमगेले फॅमिली ड्युटीज आमगेले सोसायटी सामाजीक ड्युटीज उरता आमगेले हा पुरा फायनान्शियल रेस्पॉन्स ड्युटीज आमगेले एक ಒಟ್ಟು तरीके ड्युटीज सुद्धा आमकां सुमार ಒಟ್ಟು आमकां ड्युटीज उरता आमकां लायफा भितर ಒಟ್ಟು तरीकेन आमकां मॅनेज करून वचका ताचे भितर आमगेले कळलें सगळ्यात व्हड प्रायोरिटी म्हळ्यार कळलें कृष्ण मानव दिवका आमकां भक्ती भितर आमगेले सगळ्यात व्हड प्रायोरिटी उरता. हा ताचे एक कारण आसा ताचे खातीर आमी तुम्ही पळयल्यार की सगळ्यात पहिला दिवस केन्ना सुरवात जाता दिवस केन्ना सुरू जाता आमी पळयतात की ने फर्स्ट एक्चुअली टाइम आमी सकाळी बेगी उठून कसं करतात आमी देवाला लाव जप आंघोळ करून आमी न्हावन आमी देवाला लाव पयलीं जप करताचे देवाला लाव घेवन आमी ने पुरा दिवसाचे आरंभ करताचे ते कारण ताजेन पळयतात की आमी खंयची वस्तू इम्पॉर्टंट आमी ने मोठू काम घेवन बसनाचे आमी की ने हे काम केलं हांव ते करता म्हणून सगळ्यात व्हड म्हत्व कळ्ळें आमगेले जप जप करना बरें करून जप आमी कॉन्शियस आमी एलिवेट करना बरें शुद्ध करना आमी पूर्ण दिवस आमी आरंभ करताचे आणि ऍक्टिव्हिटीज आमी करता उरतात पुरा दिवसात तर ते आमगेले प्राईम ड्युटी आसा सांग हातूंत कळटा आसा आणि आणि महाराज कटोंगा ते पूर्णता तांणी तांगे प्राईम ड्युटी रिस्पॉन्सिबली तांणी फुलफिल केले आणि तशें म्हणून कळलें डेमी गॉड्स तांकां विचारलें की देवता कडेन विचारलें मेगेले कितली वेळ आसा म्हणून आतां ताणें सांगलें की थोडेशे एक फक्त क्षण आसा म्हणून ताणें आतां सरून केलें. तर आमी पळयतात की खटोंग महाराज परफेक्शन इतली परफेक्शन आशिल्लें तांगेले लायफा भितर तर महाराज खटवंगा तांणे एक पूर्णता सक्सेसफुल आशिल्ले तांगेले सफलता आशिल्ले तांगेले खंयच्यान तुला एक ग्रेट अटेम्प्ट ताणें एक अटेम्प्ट केले तांणी की एक लायफा भितर परफेक्शन मेळका म्हणून ते परफेक्शन कशें जालें तांगेले की तांकां अशी म्हळ्यार कळलें आमी फोटो आमी करतीर उरल्यार आमी जिवना भितर पण आमी खरे वेळ येता केन्ना कसल समय कळलें ड्युटी करचे खातीर तेन्ना आमी जायना आमगेले कारण म्हणटा आमी तेणे एक चान्स आशिल्लो आमकां देवाल भक्ती बरें करून करचे खातीर ते आमी मिस जालें म्हणून कळ्ळें तर आमी अलर्टनेस उरता आमकां जशें म्हणटात की एक आमगे लायफ एक रेझर सेचे म्हण की उरता एक ब्लेड एक शेविंग ब्लेड उरता शेविंग ब्लेड कशी थोडे आमी शेव करतीर वताचे आमी एक थोडेशे लक्ष नाशिल्ले ते कळ्ळ जाता की आमकां कट येता आनी रगत येवचें सुरू जाता म्हणून तर आमी कितली अलर्ट उरता ते आमी शेविंग बरें करून करता म्हणून तशी आमी लायफा भितर आमी अलर्टनेस प्रत्येक क्षण उरता सांगिल्लें आसा. तर म्हणटात की एक महाराज खटवंगाक कळ्ळें की तागेले एक्चुअली एक जीवना भितर फक्त एक क्षण बाकी आसा ताणें पूर्ण देवाल शरण घेतल्या तर हे म्हणटात की महाराज खटवंगाले राजऋषी उर्ण तांगेले सफलता कळ्ळ जाले कळ्ळे खातीर ही वॉज ऑलवेज अलर्ट तांगले प्राईम ड्युटी भितर तांगले प्राईम ड्युटी भितर तांणी एक पूर्णता अलर्ट आशिल्ले
आणि ताजेर आमगे एक्झाम्पल मेळटात की आमी बी प्रत्येक क्षणात आमी अलर्ट उरका आमगेले मोठू जीवन ने बरे करून चलतले आमी हे कृष्ण भावना असो टॉप रेट दिल्यार मात्र एक्चुअली आमी मोठू वस्तू आमगे मोठू बरे करून चलतले की आमकां एक भावना तयार जाता आमगे भितर की एक कसल बी घडता आमगे जिवना भितर की देवाल एक्चुअली कसं कारण आसा माझे भितर ते आमकां भावना तयार जाता आमगे भितर आता तशी भावना तयार जाना आमगेले कल भी घडल्याने कल जाता आम्ही ने आम्ही दोष दिवचे लागतात तानी असे गेले तानी असे गेले तागलमुळे अशी आल म्हणून अशी दोष दिवचे लागतात आम्ही तरी कृष्ण भावना आम्ही टॉपरेट देऊन वचका म्हणून तशा पळयतात की ने एक उदाहरण असा या परीक्षित महाराज जाले तर परीक्षित महाराज उठलो आणि खुर्च्या उचो करो की परीक्षित महाराज तांणी फॉरेस्ट मध्ये गेलेले आणि ते कळत तर जल तांगेल की स्नेक एक्चुअली पळून ते ऋषी वयर घाले आणि तांगेल पुतान परीक्षित महाराजाक श्राप दिले की ने तू 7 दिवसा भितर तू रक्षक ना घेऊन मारतल म्हणून केन परीक्षित महाराज ते कळते ते राजा आशिल्लो तो बी राजऋषी आशिल्लो राजऋषी तर राजऋषी उरन तांणी कोणे कशी कर्स केले ना ताणी की श्राप दिले हाणे कशें श्राप दिले म्हाका म्हणून की रे तो कोण तो हांव राजा म्हाका राजाक एक मेळ तशी तक म्हणतो म्हाका तक बिलकुल वायट दिसना कसल्याक माझ्या म्हणजे मूड आशिल्ले भावना गेले पूर्ण ऍक्च्युली समर्पण आशिल्लो तो आत्मसन्मान आशिल्लो पूर्ण तो राजर्षी उरन देवल भक्ती इतली ने टॉपमोस्ट प्रायोरिटी दिली तांणी लायफा भितर तांकां एक दिसलें की न्ही असले एक अवस्था आयली म्हगे लायफा भितर की म्हाका श्राप मेळ्ळ्या 7 दिवसा भितर म्हगेले देह सुटतले एक तक्षक नाग येवन म्हाका मारतलो म्हणून कसं करचें म्हाका 7 दिवसाचो फक्त जगच्या खातीर विचार केले की न्ही हांव कॉल करता म्हणून हांव पूर्णपणे हांव आत्मसमर्पण करता देवाले भागवत बायको म्हणून 7 दिवस एक्चुअली ना ताणे ते विचार केले की हांव ने भागवतम ऐकून एक्चुअली ना बेगीन दिवस काडका म्हणून कोणाक पयले ते देवाक प्रार्थना केले आणि गंगा नदी वचून ते बसलो सुखदेव गोस्वामी येऊन बसले ते तांगेल कडेन एक म्हणटात की ने 7 दिवस ने पिन ड्रॉप सायलन्स भितर तांणी तेने भागवतम आयकल ताणे आणि तांणी प्रश्न विचारत आशिल्ले जशें म्हणटात न्ही ते सभा भितर इतली सायलन्स आशिल्ली अटेंटिव्हनेस आशिल्ली तांतूला की एक म्हणटात पिन ड्रॉप सायलन्स म्हणटात न्ही एक पिन बी ड्रॉप जाल्यार पिन कितली सान आसा तितली सान अशी धाकली पिन उरता ताका पडल्यार इतले आवाज येना पण ते एक अशी इतली सायलन्स उरता इतली शांतता उरता एक जाग्यावर ते पिन बी अशी एक पडल्यार न्ही लोकांक डिस्टर्ब जाता तुला पण तितली तरेकेन ते तशी लेवलाक ते शांतता आशिल्ले त्या परीक्षेच्या सुखदेव पासून सभा भितर तर सगळं इतली कॉन्शियस एलिवेटेड आशिल्ले तांगेले की म्हाका ने हांव फक्त हे भागवतम नेक्टर अमृत हांव ने अमृतपान करता साव कळ्ळें ते अमृतपान करते म्हाका ने भूक बी लागली म्हाका भौतीक काही भूक लागना म्हणून भूक आणि काय तान बी लागना म्हणून काही म्हाका जरूर नाची फक्त ने भागवतम मागून आयकितरी बसलाय ने त्याची मेगेल ने फोटू तरीकेन म्हाका म्हाका दितास म्हणून ते कळ्ळें तर ते परिशीर मा ते केले लास्ट तरी पळयले की तक्षक नावेन ताका मारले आणि तांणी भगवतम गेले वापस म्हणून तर हे आमी पळयतात की परीक्षे मात प्रिपेर्डनेस तर लायफात कशी प्रिपेर्डनेस दवरका हे तुमी शिकता आसा आमी तर नेक्स्ट पळय की आमगे लायफ पूर्ण तरेकेन आमी एक संक्षेपात एक पळयला की आमी प्रिपेर्डनेस उरता म्हणून आणि प्रत्येक क्षणात आमी प्रिपेर्डनेस उरता आणि प्रिपेर्ड उरता म्हणून तर आमी पळय भितर बी हांव तुमकां एक एग्जांपल दिलें की लायफ आमगेले एक रिझल्ट मणकी उरता म्हणून आमी केन्ना बी अलर्ट उरनाच्यो आमी खंयची बी क्षण आता हे बी आमी न्ही एक म्हणटा जे डेंजरस पोझिशनात उरचे शकता म्हणून जशी कोणी कळलं की एक स्पीडात गाडी चलिताच तर गाडी चलयता चलयता इतली स्पीडात वरताच अटेंटिव्हनेस ना जाल्यार कळलें चुकून कळलें एक अशी रॉंग टर्न घेतल्यार ते स्पीडार तुला ऍक्सिडेंट जावचो शकता म्हणून कळ्ळें मुखार खंय गाडी आयल्यार कल बी जावचो शकता अशी न्ही सुमार टू उदाहरणां आसात लायफा भितर की आमी प्रत्येक कोण अलर्ट उरना जाल्यार खंय बी जावचो शकता कारण मी जाल्यार बी कल म्हणटात की नाही आमगे नशीब अशें म्हणून तर नशीब उरून बी आमी तशी जाल्यार बी आमी देवाक प्रार्थना करताच आणि एक प्रार्थना करना आमी विचारता की मार्ग दाखी मुखार वचच्या खातीर तर आमी पळयतात की
प्रॉब्लेम बी आल्याने आमकां देवाल्याची उडगास करताच आमी सोल्युशन बी त्याची देवाच उडगास करूच म्हणून हे आमकां दाखीत आसता तुला. तर आम्ही थोडे लेसन्स लर्न करूया आम शिक्षक कल मेळटा महाराज खटवंगाल ते लायफा भितरच्या ना तें पळोवया. फर्स्ट आमगेले आसा फर्स्ट आसा इम्पर्मनन्स अर्जन्सी. तर म्हणटात की ने एक हे जगा भितर हे हे जग असं म्हणटा अशाश्वत शाश्वत नाची आहे जग. हा दुःखालय अशासून म्हणतात आमी नाही तर पर्मनंट नाची आहे. तर केन बी कसं बी जावं शकता आमी पळयतात हे जगामध्ये इतले उठू त्रास जातात पुरा प्रॉब्लेम्स उरतात पुरा लायफा भितर आनीक ते इम्पर्मनन्स आनी अर्जन्सी भितर आमी एक महाराज खटवंगा एक तांकां एक अवसर मेळ्ळें तांकां अवसर मेळ्ळें की तांणी ध्येय केन सोडतले म्हणून ताका अवसर मेळ्ळें तांकां कळ्ळें. महाराज खटवंगा एक अवसर मेळ्ळें तांकां ध्येय केन सोडतले आमी म्हटलो काय कोणाक गुता स्वे आमी केन्ना ध्येय सोडतले म्हणून आमकां काही गुता आमकां कळ्ळें. ते आमकां ते म्हणटात की एक ऑप्युलन्स एक तरी ऑप्युलन्स आमकां अशी म्हणचे ना की अरे ध्येय सोडतलो आता अरे कल जातल मेगेल म्हणून अशी नाही. ऍक्च्युअली एक ऑप्युलन्स आमकां कळटा ना हांव ने कोणी म्हणटात की एक 2 महिने भितर कोणाक एक कल डिसीज जाता रोग जाता एक 2 महिने तांगेले म्हणटा की 2 महिने उरतल म्हणून तर त्याने कल करतो व्यक्ती तो भक्त भक्त कल करता की पूर्ण त्याने आत्मसंवर्धन भागवतम वाचता ना कल भक्ती करता जास्ती माळ जप करता आणि दान करता उतू करता कसं बी असते करच्या भक्तीत वैर येऊ का म्हणून ते पूर्णतः आत्मसंवर्धन घेऊन तो करतो पुरा. हं. तर ते एक म्हणजे महाराज कटवंग एक युनिक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा का अवसर मेळटा युनिक अवसर मेळटा का तांकां कळलें की ने हांव केन्ना ध्येय सोडतलो म्हणून आणि ताचे भितर कल जालें तांकां अर्जन्सी जाली तांगेले की हांव अर्जंटली हांव ने कसं तो करगा स्पिरिच्युअल प्रॅक्टीस करगा म्हणून हांव स्पिरिच्युअल प्रॅक्टीस आध्यात्मिक ना प्रॅक्टीस मेगेले उत्तेजित करगा हांवें अर्जन्सी आयली तांकां म्हाका एक क्षण असं म्हाका आतां राबच्या खातीर तर कळलें हा अर्जन्सी आयल्या ते एक अर्जन्सी आमी घेवन उरतात आमी पळयतात की ने इवन आमी अर्जन्सी भितर आमी लायफ जगनाचे आमी पळयतात कृष्ण मान अर्जन्सी इज व्हेरी अर्जंट. आम्ही पळयतात की ने प्रभुपादार एक्झाम्पला भितर प्रभुपाद केन्ना सान आशिल्ले तेन्ना नरेन म्हणून आशिल्लो नरेन मलीक म्हणून आशिल्लो ताका भक्तीन सरस्वतीन घेवन गेलो तांणी आनी एज सून एज तांणी पळयलें तेन्ना भक्तीन सरस्वती ठाकूरान तांकां पळयलें की तुमी हे कृष्ण मावनाक तुमी ने वेस्टर्न वर्ल्डाक तुमी घेवन वचका म्हणून हे पाश्चात्य देशात तुम्ही घेऊन वच काय हा ते वचून प्रचार करगा तुम्ही लोकांनी इतली यंग लोक असाच्या तुम्ही हे प्रचार ते वचून प्रचार करगा म्हणून तर प्रभुपाद त्या टाइम अभयचरण डे आशिल्लो तर म्हणटा की म्हाका कोण हांव तो हांव काही वळखना म्हणून पण थोडे वाद विवाद जाले तांगेल भितर म्हणजे हे ब्रिटीश रूल आसा आमी ब्रिटीश आमी तांगेल भितर रूल करता आसत आमी आमी हे आमगेले कोण आयकतलो म्हणून तर प्रभुपाद अंकल म्हणलें की ने कृष्णा कॉन्शियस इज व्हेरी अर्जंट. कृष्ण भावन एकदम अर्जंट आसा हे खंयची बी भौतीक परिस्थिती ताका ते राबचे ना जायना म्हणून भौतीक परिस्थिती केन्ना बी चेंज जातली वता आज हो रुलर आसा फाल्यां दुसरी कोण रुलर उरतलो आनी कोण उरतलो म्हणून पण त्या वटू हाचे ते म्हणजे राबचे जायना म्हणून कृष्ण वॉज व्हेरी अर्जंट बिकॉज कळले प्रभात म्हणटा की एक रिपोर्टर प्रभात विचारता येयलो की वाय आर यू गोईंग इन जेट्स म्हणून तुम्ही जेट्सा भितर कल ट्रॅव्हल करतात म्हणून ट्रॅव्हल कल करतात म्हणून प्रॉपर म्हणटा की ने हांव जेट्स ट्रॅव्हल करता बिकॉज कळले लोक ने एकदम स्पिडा भितर ने नरका वतात म्हणून तांकां तांगे स्पीड पकडच्या खातीर तांगेल फाटल्यान वचून तो पकडच्या खातीर हांव बी जेट स्पिडाची प्लेनांत वचका म्हणून अशी सान अशी खंयची बी गाडयेत घेतल्यार न्ही तांकां पकडचे कशें जातले म्हणून ते अर्जन्सी आसा म्हणजे अर्जन्सी आसा इतले लोक ने अशें तांगेलें जीवन तांगेलें अशी जगता आसाच्या पुरो वेस्ट करतात तांगेले अर्जन्सी आसा कृष्ण भवना म्हणून तर ते खटोल महाराज कळले की ने म्हाका एक क्षण आसा फक्त रबच्या खातीर अर्जन्सी म्हाका पुरीच आध्यात्मिक जिवनाक म्हाका पूर्ण आत्मसमर्पण करता म्हणून अर्जन्सी तांणी केले ते तर आमी पळयतात की ने हे जगा भितर ने अनप्रेडिक्टेबल केन्ना कसं जात म्हणून कळना आमकां कळ्ळें आमी केन्ना कसं कल बी जावं शकता आनी तातूंत भितर आमी कळटा की ने की महत्व आसा की ने प्रत्येक क्षणात आमी कृष्ण भावना आमी उरता म्हणून कळ्ळें स्पिरिच्युअल अवेरनेस उरता आमकां आनी बिकॉज कळलें आमकां गुंतना की आमी केन्ना हे देह सोडतलो म्हणून आमकां काही गुंतना आमकां
तर ते आमकां एक शिकचा मेळटा फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट आमकां व्हॅल्यू ऑफ मुवमेंट. एक क्षणाच व्हॅल्यू कितल्या ते आमकां कळटा आसा. हे काणी आसा ते आमकां पुरा तरीकेन सांगता आसा की न्ही एक ब्रीफ मुवमेंट, एक मुवमेंट क्षणात आम्ही ने कल डिसिजन घेतल्यानंतर ने एक लाईफ ने पुरा उलटी सुलटी जावन बसता कळ्ळें. हा जशी म्हणतात की नाही की एक पटकन डिसाईड कर म्हणून ना. कसं करतो एक तुका एक मोमेंटच म्हणून ना. तर ते मोमेंट डिसाईड कर का जशी म्हणतात की नाही कोणी कोणी इवन स्पोर्ट्स भितर लोक फुटबॉल खेळटाचे ना हॉकी खेळटाचे क्रिकेट खेळटाचे एक प्रिपेअर्डनेस उरता बॉल मारने किने हिट करच्या खातीर. आणि कुताच की नाही आता 3 रन फक्त जिंकच्या खातीर 2 रन जिंकच्या खातीर आसा. ते मुवमेंट लूज केल्याने पुरा गेम उलटी जाता म्हणून. तर ते मुवमेंटाक कितली इम्पॉर्टन्स असा ते आमकां शिकयत आसा. आणि एक अर्जन्सी एक माइंडात एक अर्जन्सी म्हणून एक्चुअली म्हळ्यार एक मुवमेंट प्रिपेर्डनेस एक्चुअली ऑलवेज अलर्ट ते आमकां हातूंत शिकच्या मेळटा आसा. तर म्हणटात की न्ही हे आमकां शिकयत आसा की न्ही आमगेली क्वॉलिटी कितली बरें उरता डिवोशनाचे. भक्तीची क्वॉलिटी कितली न्ही एकदम टॉप प्रायोरिटी उरता म्हणून आमगेले जिवना भितर. आणि कितली वर्सान आमी प्रॅक्टीस करून ते तशी लेवलार पावताचे आमी. अशी एक आमगेली भक्तीची क्वॉलिटी न्ही अशी इमिडिएटली वाडना. एक आमकां समजून घेवपाक जाय की वर्सान आमी न्ही प्रयत्न करून भक्ती करून आमकां एक लेवलार पावता ते पुरा. जशें म्हणटात की न्ही सुमार लोक ने एक 30-40 वर्स एक कंपनी भितर काम करताचे. सुमार दुड्डो एक्चुअली इकट्ठ करनात आणि एक बरे कॉर्पस फंड तयार करतात तांची जीवन करतात. तर तातूंत तांणी पुरा तांगेले चेडवांक पुरा लग्न करणं एक प्रॉपर्टी घेवन कसं करचें ते वटून करताचे. तर ते एक वर्स जायना ते सुमार वर्सान ते सॅक्रिफायस करना इतले वटून जाता तांगेले. तर ते आमी भक्ती आनी करती रुका आणि प्रत्येक क्षणात आमी अलर्ट उरना आमी दिवस फक्त भक्ती एक लेवलवर पावता तेन्ना आमचो सेन्स ऑफ अर्जन्सी आणि अलर्टनेस उरता म्हणून आणि आमगेले ते क्वॉलिटी ऑफ डिवोशन वाडटा म्हणून. ते व्हॅल्यू ऑफ मुवमेंट आमकां कळटा एक व्हॅल्यू ऑफ मुवमेंट आमकां कळटा म्हणून. थर्ड पॉइंट आसा प्रायोरिटायझेशन ऑफ स्पिरिच्युअल गोल्स. तर आम्ही पळयतात की नाही आम्ही देशात आजीबात सांगले की प्रायोरिटी कलक दिवपा म्हणून आम्ही बाकी वस्तू वस्तू आमकां इम्पॉर्टंट आसा अशें न्ही की आमकां इम्पॉर्टन्स ना महत्व आम्ही दुड्डाक इम्पॉर्टन्स दितात आमी फॅमिलीक इम्पॉर्टन्स दिनात समाजाक इम्पॉर्टन्स दितात आमी. हा बाकी जॉब असो वस्तू तरीकेन आमकां इम्पॉर्टन्स उरता. पण तातूंत भितर बी इम्पॉर्टन्स उरना टॉप प्रायोरिटी कोणाक दितात आमी स्पिरिच्युअल गोल्स. आमगेले एक स्पिरिच्युअल गोल उरता की न्ही हांव भक्तीक न्ही चॅन्टिंग आनी बरे क्वॉलिटी उरता म्हणून. हा आणि मगेले अटेंटिव्हनेस जायना अटेंटिव्हनेस आनी वाडोवपा हांवें कळ्ळें. आणि मगेले हांव पळय श्रवण करता आसा भागवतम श्रवण करता भागवतम श्रवण करता करता हांव बरें करून अटेंटिव्हली श्रवण करता हांवें. आणि अशी श्रवण करता की न्ही श्रवण करना हांव दुसऱ्याक बी शेअर करता पॉयंट्स हांवें. तशें तर लेवल येता इम्प्रुवमेंट म्हणजे स्पिरिच्युअल गोल्स आमी इम्प्रूव करती उरता आणि रेग्युलरली पॉलिश करती उरता म्हणून. आणि भगवद्गीता हांव 3-4 वेळ वाचता हांवें पुरा 10 वेळ ब्रह्मचारी केल्यार 10-20 वेळ वाचतात म्हणून. ती एटलीस्ट एक तर 2 तर 3 वेळ तर वाचता हांवें. पूर्ण तरीकेन हांव पूर्ण बायट उरता म्हाका योगासनी पुरा. केन्ना बी कल जाल्यार त्रास फक्त उडका सेवका म्हणून. अशी एवढी कितली गोल्स आमी दवरचे जाता. सेवा बरें करून करता मंदिरांत वचून आणि कोण भक्तां तांकां मदत बी करता आणि कोणाक गायडन्स बी दिवता. स्पिरिच्युअली मगेले माइंड पुरा भावना भितर मगेले फक्त स्पिरिच्युअल कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसॉफी भरून उरता. नाही कळत जाता आमी तेवढं भरल्याने कळले नाकाशिल्ले ते वस्तूने आमगेले माथ्या भितर भरली उरता ते आमकां त्रास दिता पुरा. ते भौतीक वस्तू पुरा नाकाशिल्ले ते पुरा उरता जगा भितर. आमी न्यूज ओपन केल्यार टीव्ही पळयल्यार टीव्ही भायर पळयल्यार वस्तू वस्तू आमकां दिसता पुरा तेची माथ्या भरून उरता. त्या वटून माथ्या भरचे ना कल जाता ते रिप्लेस करता आमी कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसॉफी आणि एनालिसिस करती रुका ते आमकां मदत करता की स्पिरिच्युअलिटी आमकां मेंटेन करच्या खातीर. तर आमकां प्रायोरिटायझेशन ऑफ स्पिरिच्युअल गोल्स. तर म्हणटात की न्ही एक आमची एक अवसर मेळटा देवाक सेवा करच्या खातीर. खंयची बी परिस्थिती आमी देवाक सेवा करच्याक प्रयत्न करता ते आमी तसो लेवलार येवन पावपा म्हणून. फोर्थ पॉइंट आसा लिमिटेशन ऑफ मटेरियल अचिव्हमेंट.
तर म्हणतात की नाही आमकां कळटा की नाही आम्ही कितली बी भौतिक तुलं जगा भितर आमी कितली बी अचिव्हमेंट कितली बी आमी प्राप्त केल्यार ते ते आमी केन्ना बी आमकां सॅटिस्फॅक्शन दिना आमकां, तृप्ती दिना आमकां केन्ना बी. तर आमी कितली बी आमी धन आनी कल बी केल्यार ते आमकां केन्ना तर म्हणटात की फक्त ना स्पिरिच्युअली आमी कल बी अचीव केल्यार आमकां तातूंत आमगेले सॅटिस्फॅक्शन उरता म्हणून ते आमकां पूर्णता मेळटा तातूंत. तर एक खटोंग महाराज एक व्हड विक्टोरियस किंग आशिल्लो, एक व्हड राजा आशिल्लो तो, कमांडर आशिल्लो ताणें. आनी तांकां स्वताक कळलें की न्ही तेगे लिमिटेशन हांव इतले राज करता ओटो मेळ धन ओटो आसा मेळटा म्हणून ते लिमिटेशन कळ्ळें म्हणून त्या ओटो वस्तू म्हाका म्हत्व नाची म्हणून तेन्ना कळ्ळें ताका कसल्याक तो राजऋषी आशिल्लो म्हणून. ते एग्जाम्पल आमी शिकून घेवका खटोंग महाराजा कडे. आनी तांणी कळलें की न्ही एवरी टायम स्पिरिच्युअल इमॅन्सिपेशन म्हळ्यार कळलें एक आध्यात्मिक एक्चुअली कळलें उन्नती प्रगती ताचे भितर फोकस करना ताणें जीवन चलयलें. ताचे खातीर ताणें ते लेवलार पावले की प्रिपेर्डनेस आशिल्लें तांगेलें. हा केन्ना एक क्षण एक्चुअली कोणाक क्षण आतां व्हडलो क्षण मेळटा क्षण म्हळ्यार आतां तुमकां क्षण आसा फक्त न्ही एक सेकंड आसा जेवच्या खातीर ते आमकां मात्ताच वरना ते इतली लेवल आमी नाचिले खटोंग महाराज एक सुप्रीम लेवल आशिल्लो तांणी. कोणाक एक क्षण आता येवन परीक्षा मारले तांकां 7 दीस आशिल्ले तांकां जगच्या खातीर तांकां ते प्रिपेर्डनेस आशिल्ले की म्हाका तो मेळटुचें मेळटा तांकां. पण मुवमेंट कोणाक मेळटा मुवमेंट म्हळ्यार तितली फटकण्या मात्ती येना कळ्ळें म्हणून. पण ते लेवलाक येवन पावले ताणें की न्ही इतली प्रिपेर्डनेस एक मुवमेंट तांणी न्ही आत्मसमर्पण केलें ताणें. तर ते लिमिटेशन मेटेरियल अचिव्हमेंट आमगे मेटेरियल अचिव्हमेंट आमगेले आम गोल्स फुलफील करना लायफा भितर ते फक्त कृष्ण म्हाका सपोर्ट करचे खातीर ते उरता अशें सांगता तुला. फिफ्थ पॉयंट सिंप्लिसिटी स्पिरिच्युअल प्रॅक्टीस. तांबडे जितले आमी सिंपल उरले न्ही आमगे आध्यात्मिक प्रॅक्टिसा भितर ते सिंप्लिसिटी एक स्पिरिच्युअल आध्यात्मिक प्रॅक्टिसा भितर आमगेले सिंप्लिसिटी जितली उरता तितले आमगे खातीर बरें उरता म्हणून. तर म्हणटात की न्ही आमी आध्यात्मिक प्रगती कशी करताची आमी सांत सांत गोश्टी घेवन आनी फर्स्ट टायम आमी आरप कशी करता कृष्णा वरा भितर आमी भक्तान मेळटाचे आमी श्रवण करताचे आमी आनी जप बी सुरवात करताचे आमी आनी देवाल दर्शन बी घेताचे आमी आनी हळू पुस्तक वाचताचे आमी असो वस्तू कळोन आमी मुखार वताचे आमी कळ्ळें. आनी ते कळोन आमी न्ही इतली मुखार वतात न्ही आनी कितली बी मुखार गेल्यार व्हड आमी सेमिनार घेताचे व्हड लेक्चर दिताचे आमी पण आमी न्ही आमगेले ते रुट्स आमी केन्ना विसरचे ना म्हणून सांगिल्लें आसा. तर आमी न्ही तितली सिंपल म्हणटात की न्ही वी हॅव टू व्हेरी सिंपल अँड सिंपल लिव्हिंग हाय थिंकींग. आमी कितें आमगेलें कॉम्प्लिकेटेड नेचर नाका म्हणून ना. तर आमी सिंपल उरल्यार न्ही स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसा भितर आमगेले आकर्षण स्पिरिच्युअल तुला आमगेले जास्ती वाडटले आमी न्ही प्रगती बरें करतात तातूंत. तर आमी न्ही स्पिरिच्युअली आमी कितली प्रॅक्टीस करताचे ते कोण दाखोवचे न्ही ते आमगेले प्रगती खातीर ते सिंप्लिसिटी तातूंत अशी महाराज कटुंबा स्टोरी आसा हे काणी आसा तांकां अशी तातूंत दिसता आसा की इतली सिंपल सिंपल आशिल्ले तांगेले स्पिरिच्युअल प्रॅक्टीस पण प्रफावंड आशिल्ले डीप आशिल्ले. तांगेले सिंपल आशिल्ले स्पिरिच्युअल प्रॅक्टीस पण तांगे प्रफावंड आशिल्ले म्हळ्यार कळलें की न्ही एक म्हणटात की न्ही सिंपल लिव्हिंग हाय थिंकींग म्हणटात आजकाल जगा भितर कळलें सिंपल लिव्हिंग अँड सिंपल न्ही सिंपल थिंकींग अँड हाय लिव्हिंग उलटी आसा. पण फक्त लोक कल करताचे तांगेले सिंपल लिव्हिंग अँड हाय थिंकिंग तांणी जग राबतर सिंपल तरीके ना पण तांगेल भावना कशी आसा तांगेले एकदम अशी एलिवेटेड आसा तांगेले की हाय थिंकिंग बरें करून एक्चुअली आनी कशी एनालायज करचे आनी लेक्चर कशी बरें करून दिवचे तातूंत भितर कल एनालिसीस करचे ताची तात्पर्य कसले तसोड हातून मात्ती घालने तांगेले कल भावना वाडयतात तांणी ते म्हणटा हाय थिंकिंग म्हणून ते प्रोफाउंडनेस एक्चुअली आमकां डेव्हलप करता आमचे भितर आमकां डीप एक काणी आसा महाराजांनी काणी दिले की एक टायम एक समुद्रा भितर एक माछली आसा ते स्विम करता आशिल्ले आनी थोडे सरफेस येनाशिल्ले एक उदका वयर वयर भितर भितर स्विम करता आशिल्ले वयल्यान एक ईगल आशिल्ली ईगल उगत आसता ईगल पक्षी आसा व्हड ईगल पक्षी तर ते वयर पळयता आशिल्ले ताका ईगलाक कळलें माछली खावचे आशिल्ले पण ते कळलें माछली कळलें वयर येनाशिल्ले ते भितर भितर उरपा ईगलाक खावचे ना कळ्ळें तर ते
प्रयत्न हांव फक्त वाट पळयत आशिल्लें की मसली वयर येता म्हणून वयर येना तकने घेवन वतलो खावंक घेवन वतलो म्हणून. तर इमिडिएटली केन्ना मासली वयर येता ते फटक न्ही एक्चुअली ते इगल येवन ते काय म्हणटा ताका ते मासली घेवन वता म्हणून कडेन ताणें जीव गेलो तागेलो. तर हातूंत कळ्ळ शिकचें मेळटा आमकां. शिकचें कळ्ळ मेळटा की आमी केन्ना पर्यंत आमी न्ही आमगेले स्पिरिच्युअल प्रॅक्टीस डीप उरना आमगेले, आमगेले डीप उरना आमगेले साधना डीप उरना आमी जप डीप उरना आमगेले श्रवण डीप उरना आमगेले भक्ती डीप उरना आमगेले तेन्ना पर्यंत न्ही केन्ना बी माया मायादेव आमकां झपट येवन आमकां घेवन वचचें आमकां. आमकां प्रभाव करून घेवन वचचें आमकां आमगेले पूर्ण माती फिरचे आतां आमगेले. तर आमगेले म्हणटात की न्ही आमी सरफेसर उरता आमी टायमपास करतात आमी जप एक रिच्युअल म्हण नॉट स्पिरिच्युअल वी आर डुईंग एज रिच्युअल एक करका म्हणून करचे ओके ते प्रभूजी सांगले म्हणून हांव जप करता म्हणून कळ्ळें रिच्युअल जालें इट्स नॉट स्पिरिच्युअल. स्पिरिच्युअल केन्ना जाता की न्ही केन्ना आमी न्ही रियली तातूंत न्ही पूर्ण मन आनी पुरो एनर्जी घालून ते करतात म्हणून तर दॅट इज डीप. डीप आमगेले भक्ती ने डीप उरल्यार मात्र आमगे न्ही खंयची बी माया खंयची बी वस्तू आमकां न्ही प्रभाव करचे ना आमकां. आमी पूर्ण तरीकेन आमी कृष्ण मनात उरताचे आमी प्रत्येक क्षणात उरताचे आमी आमगे डीप आमगे स्पिरिच्युअल डीप उरता हे सांगेल आसा. तर आमी लायफाचे कॉम्प्लेक्सिटीज सुमार चॅलेंजीस आसा आमकां लायफान सुमार कॉम्प्लेक्सिटीज आसा लायफान पुरो भरपूर आसा कॉम्प्लेक्सिटीज. तर एक फक्त न्ही सिंपल एक्ट आमगेले सिंपल एक्चुअली प्रॅक्टीस करले एक देवाल उडगास काडचे प्रत्येक क्षणात ते आमगेले कार्य उरतले केन्ना बी. तर ते आमगेले अल्टिमेट सोल्युशन आमगेले पुरा लायफान प्रॉब्लेम्स आसा न्ही तातूंत सोल्युशन की न्ही कितली बी कॉम्प्लेक्सिटी उरूं आमगे लायफा भितर फक्त देवाल उडगास प्रत्येक क्षणाक काडटी उरचे आमी ते आमगे लायफान प्रॉब्लेम सोल्युशन दिता असं आमकां हातूंत सांगिल्लें आसा. आणि सिक्स्थ पॉइंट असा सरेंडर एंड डिवाइन डिपेंड ऑन डिवाइन ग्रेस. तर आमी पळयतात की न्ही एक पूर्ण तरेकेन आमी न्ही डिपेंडन्स उरका म्हणून आमी शरणागत उरका प्रत्येक क्षण आमी शरणागत उरका देवाले देव तुची मेगेल करतास म्हणून तसं बरें जाल्यार बी कळलें तुगेले अनुग्रहान मेगेल जातास म्हणून बरें करून अशें न्ही की बरें जालें काय हांव केलें उठलोक सांगलें की तुका गोरिचा करतले हा तू केल मेल न्ही ते देवाल केले ते हांव काही नाच्यो हा फक्त निमित्त मात्र म्हणून अशें केन्ना उरताचे आमी. आनी वायट जाल्यार बी आमी भितर की न्ही आमी कल विचार करतात की देवा की बेगेले हातूंतले कल तर आनी व्हड जावचें आशिल्लें म्हणून पण तू म्हाका सॅम्पल दिल्या फक्त म्हाका एक सॅम्पल दिल्या म्हज्या लायफान त्रास पूण सॅम्पल करून दिल्या म्हाका ताचे खातीर फक्त ग्रेटफूल आसा तुका अशें म्हणून तशें करून विचार करून वताच म्हणून सगळं डिपेंड ऑन डिवायन डिवायन ग्रेस. तर म्हणटाचे महाराज खटवांग आले पूण ते आत्मसमर्पण केलें देवाक एक फायनल मुमेंट्सा भितर तातूंत कळ्ळ जाता की न्ही तांगेले दाखयता आसा की न्ही पूर्ण तांणी आत्मसमर्पण केलें कंप्लीट डिपेंडन्स ऑन सुप्रीम लॉर्ड देवाल पूर्ण ताका डिपेंडन्स आशिल्लें तांगेले देवा वयर आनी तांगेले उदाहरण तुका दाखयता की आमी कशी करका म्हणून आमी पूर्णतः आमी आत्मसमर्पण करका देवाल देवाल इच्छा प्रमाणे देवाकल इच्छा ताजे प्रमाणे आमगे जीवन जगका म्हणून देवाकल इच्छा आनी कल बी आमी डिसिजन घेवचे आसल्यार देवाल एक्चुअली उडगा आसतना आमी करका डिसिजन तो केन्ना डिसिजन घेतल्यार आमगेले रॉंग बी उरचात म्हणून कळ्ळें बी पण देवाक आमी विचार करता देवा आमी हे करता आसा म्हणून म्हाका एक परमिशन दी म्हाका गाईड कर म्हाका मुखार वचचे खातीर असं म्हणून आनी एक विचार करता देवा म्हाका समज गाईड करतलो म्हणून आनी कल बी केल्याने तांगेल गायडन्स प्रमाणे चल्ल्यार आमकां बरें मुखार वतलो म्हणून तर आमकां पूर्ण आत्मसमर्पण उरका देवाल वयर. आणि सेवेंथ पॉइंट असा कंटिन्यू स्ट्रगल विथ मेटेरियल डिझायर्स. तर हे बी एक काणी सांगता आसा की न्ही आमी कितली त्या भौतीक इच्छा भितर बुडून आसात आमी हे जागो ते अशी इतले डिझायर्स भितर आमी बुडून आसा पण केन्ना परत आमी न्ही हे जगा भितर उरताचे ते परत इच्छा उरतलेच आमगेले जिवना भितर केन्ना इच्छा वचचे ना पण आमी कळलें स्पिरिच्युअल आमी इच्छा न्ही आध्यात्मिक इच्छा आमी न्ही आमी आमगे ग्रोथ केल्यार आमगे लायफा भितर ते आमी ग्रो केल्यार आमी लायफा भितर ते मॅटेरियलिझम कमी जाता आमगेले भौतीक इच्छा पुरो कमी जाता ते भौतीक इच्छा न्ही अशी डिझायर्स उरतलेच आमगे लायफा भितर इच्छा उरतलेच इच्छा वतना कामकाल करचे भौतीक इच्छाचे कमी करचे खातीर आध्यात्मिक इच्छा आमगेली जास्ती करता आमकां ते केल्यार मात्र भौतीक इच्छा आमगेले कमी जाता म्हणून
तर ते आम्ही केल्याने आम्ही रे कृष्ण भगवानात आम्ही कोणतरी उरताच्या प्रत्येक क्षण तर आमगे स्पिरिच्युअल फोकस आध्यात्मिक फोकस उरका लाईफा भितर ते आमकां बरें मुखार घेवन वतले तांचो ह्या काणी भितर कळटाच आमकां तर ह्या वटून आमकां भारत खटवंगा जिवना लाईफा भितर हे काणी भितर आमकां इतले वडू एग्जाम्पल्स आमकां लेसन्स मेळटा आसा हर पॉवरफुल लेसन्स हा ते आमी फुडका आसतना आमी तेचे जिवन एप्लाय करता आमी सांगता तर एक पळयतात की न्ही एक मुवमेंट क्षणाचे व्हॅल्यू कितले आसा म्हणून की एक क्षणा भितर म्हणटात की कितले वाडो आमी डिस्कस करतात की न्ही क्षणा भितर कल बी जावचो शकता हांगच्यान एक लायफ आमगे पूर्ण फिरून वता म्हणून कळ्ळें कसल बी जावचो शकता म्हणून हा म्हणटात की न्ही इवन आमी न्ही एक प्रत्यक्ष आमी देवाल एक भक्त उरता तांगेले संग घेवतीर उरता साधू संघ सर्वशास्त्र कोय लव मात्र साधू संघ सर्व सिद्धी होय तर ताजे उदाहरण हे ट्रान्सलेशन कळलं की नाही पूर्ण ते शास्त्र असा ताजे फक्त वर्डिकल असा कन्क्लुशन कसं असतं ते शास्त्राचे की एक फक्त मुवमेंट एक क्षणाच्या मीने संघ घेतला रे की शुद्ध भक्ता संगती आम्ही पूर्णतः आम्ही कृष्ण भवनात पूर्णतः जात म्हणून गेले पूर्ण पावताचे आम्ही हं. एक म्हणतात की नाही एक शुद्ध भक्ती उरता तांगेलकणी एक अशी ने थोडे क्षण बी आम्ही ने फक्त ने क्षण केल्यारा कल बी उलिल्यारा कल बी ऐकून घेतल्यारा हा आणि कल बी शिकून गेलं तांगेलकणी आमगेलने कृष्ण भवना खातीर भरपूर सस्टेन हेल्प जाते म्हाका हा तर एक सपोर्ट जाते पुरा कृष्ण भवना आणि ते कृष्ण भवना बूस्ट जाता बूस्ट इट बूस्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस आमगेले कृष्ण भवनाक बूस्ट मेळटा एक अशी म्हणतात की ना आम्ही एक मंदिर अतिशय मंदिर राधाकृष्ण मंदिरात गेल्यार आम्ही हा त्या राधाकृष्ण मंदिरात गेल्यार ताचे मंदिरामध्ये व्हायब्रेशन कितले असते पॉवरफुल व्हायब्रेशन तुका सुमार भक्त ने येऊन चॅन्टिंग करतात ते कीर्तन चलता देवाल वर्शिप चलता असते पुरा आणि सेमिनार चलता असा भागवतम क्लास चलता पुरा ಒಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಒಟ್ಟು ತರಗೆ चलता असते पुरा तर पॉवरफुल साऊंड व्हायब्रेशन आम्ही घरात जप केल्यार आणि त्या मंदिरात जप केल्यार सुमार एक म्हणतात की नाही स्काय अँड ग्राउंड त्यातली फरक असा आसमान जमिनीत फरक अस म्हणून सांगले असा आकाश आणि जमिनीत फरक असा तुला आम्ही ने त्याची या मंदिरात वचून एक ते व्हायब्रेशन आणून आम्ही जप केल्यार आमगेले पाणी बरे जाता तशी तातूंत म्हणटात की ना आम्ही केन्ना शुद्ध भक्ता संगती आम्ही ने एक क्षण बी आम्ही संघात केल्यार तातूंत कितली आध्यात्मिक उन्नती मेळटा आमकां त्या सोडना कितले आम्ही कितली कितली वेळ आम्ही ने जास्ती आम्ही संघ घेतल्यार देवाल भक्ता कडेन ते आमकां सक्सेस मेळटा असं आमकां पळयतात की नाही एक मुवमेंटाचे एक क्षणाचे कितले व्हॅल्यू आसा म्हणून एक क्षणात आम्ही ने कृष्ण भवनात आम्ही वच्चे आता कृष्ण भवना भायर बी वच्चे आता म्हणून तर आम्ही कितली प्रिपेअरनेस उरताची लायफा भितर कृष्ण भवना खातीर प्रत्येक वेळ अलर्ट उरताचे ताजेवर अवलंबून होता आम्ही कितली समर्पण घेवचे आहात म्हणून हं. तर तातूंत कन्क्लुशन आम्ही कशें जाता की नाही एक लाईफ ऑफ डिवोशन आमगेले एक भक्तिमय जीवन आम्ही जगचा प्रयत्न करता आम्ही खंयची बी परिस्थिती उरू आमगेले हा एक प्रयत्न करता आम्ही एक भक्तिमय जीवन जगच्या खातीर तर महाराज कटमंगाल स्टोरी असा हे आमकां तातूंत शिक्षण मेळटा की न्ही हे जगा भितर इम्पॉर्टन्स कितले आसा शाश्वत अशाश्वत कितले आसा म्हणून केन्ना बी कल बी जावचो शकता म्हणून कळ्ळें आणि हे आमकां शिकयत आसा की न्ही कितले म्हत्व आसा आमगेले भक्तीचे म्हत्व कितले आसा म्हणून भक्तीचे एक टॉप लेवला उरून दवरता म्हणून ते कितले म्हत्व ते आमी शिकता म्हणून आणि आम्ही प्रायोरिटायज करता आमगे स्पिरिच्युअल आध्यात्मिक प्रॅक्टीस आसा ते आमगेले भौतीक आम्ही परसूट करतील उरता भौतीक आम्ही पुरा गोल्स फुलफिल करतील उरतले आमगेले बरे कंपनीत लागताच आम्ही आनीक बरे कंपनी लागता बरे जॉब मेळका बरे पगार मेळका ते आवट उरतले ते ना ते पुरा लायफान आमी करतील उरता आमी प्रयत्न करते मुखार वचचे खातीर पण ताची भितर ते करतील ने आमगेले आध्यात्मिक ने जीवन ने प्रॅक्टीस सोडचे ना ताका केन्ना कमी करचे ना हा ते कृष्णा कॉन्शियसनेस आम्ही रे सिन्सिअरली प्रॅक्टिस करता प्रत्येक दिवस प्रत्येक क्षण आणि तांतून भितर कल मेळटा एक सगळ्यात एक्चुअली हायेस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आमगेले एक एलिवेटेड कॉन्शियसनेस उत्तेजित कॉन्शियसनेस आमगे तयार जावन एक्चुअली उरल्यार न्ही तेचे आमकां सगळ्यात चड एसेट उरता आमगे लायफा भितर ते
एक एलिव्हेटेड कॉन्शियसनेस उरल्यार आमगेले ते म्हणटा हे सगळ्यात इतली व्हड एसेट आसा आमगेले एसेट म्हणटा एसेट ऑफ प्रॉपर्टी हे प्रॉपर्टीने हे प्रॉपर्टी एसेटने खंयची बी वस्तू तुलना करचे ना हे भौतिक वस्तू खंयची बी तुलना करचे ना इफ यू हॅव व्हेरी एलिव्हेटेड कॉन्शियसनेस एक्चुअली तर आमगेले न्ही खंयची वस्तू भौतिक वस्तू बरोबर तुलना करचे ना हे सगळ्यात व्हड प्रॉपर्टी आमच्या लायफा भितर अशें सांगिल्लें आसा तर हे आमी आतां शिकचे हे आता सांगचे हे नुसतं सांगेल आसा की खटो महाराजा बद्दल आम्ही हे काडी ऐकले आणि पुरा थोडं शिकले आम्ही आणि संक्षेपात जे सांगता की ने एक जस्ट 2 मिनिटात हांव संक्षेपात समरायज करता हांव तर खटो महाराजाल तांगेले प्रिपेर्डनेस आशिल्ले एक अल्टिमेट मुवमेंटा खातीर ते तांणी तयार करून घेतले ते कशी जालें तांगेले कसल्या खातीर तांणी पूर्ण तरीके ताणें प्रायम ड्युटी ह्युमन फॉर्म ऑफ लायफाची प्रायम ड्युटी ताणें पयलींच्यान तयार करून घेतिल्ले बिकॉज ही वॉज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ प्रायम ड्युटी म्हणटात की नाही केन्ना खटक महाराज तांकां अशी कळलें की ने एक क्षण आसा तांणी पूर्ण तरेन आत्मसमर्पण केलें देवाक तर ते आमकां शिक्षा मेळटा सांतुला आणि आमगेले खंयची बी भौतीक जिवना भितर कितली बी आमगेली गरज उरल्या पण त्या उरना त्या इम्पॉर्टन्स जास्ती दिवका आमी पण ताचे भितर प्रायोरिटीज कल दिवका की आमी देवाल भक्ती प्रायोरिटी जास्ती दिवका अशें आमकां कळटा सांतुला आणि महाराज खटवंगा तांणी राज्य उरना इतले रेस्पॉन्सिबिलिटी सांबाळ्ळी बी तांणी तांगेले प्रायम ड्युटी केन्ना विसरून गेले ना ताचे भितर आमकां शिकता मेळटा की आमी कितली बी ड्युटीज आमी करू आमी लायफांत कितली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवू आमी प्रायम ड्युटी आमगेले भक्ती करचे टॉप रायट दिवन ते केन्ना विसरून वचचे ना आनी पूर्ण तरेके हेल्लेट उरता म्हणून आणि तांणी काटोक मात असल लेवलात येवन पावयल म्हणून तांणी एक पूर्ण तरेके आत्म परफेक्शन पावल तांणी कृष्णा मन भितर तातूंत आमी ते डिस्कस केले परीक्षा माझे प्रिपेर्डनेस परीक्षा तांकां 7 दिवस फक्त मेळ्ळे 7 दिवसांत तांणी इमिडिएट तयार केले की ने हांव ने म्हगेले आध्यात्मिक उन्नती भितर फोकस करता ताणें भागवत तांणी 7 दिवस सुद्दां कसो म्हणजे आयकले आनी ताणें लायफात परफेक्शन मेळ्ळें तांकां आणि पळयलें की आमी लायफ इज ऑल अबाउट प्रिपेर्डनेस म्हणजे आमी प्रिपेर्ड उरता केन्ना बी लायफा भितर आनी खंयची भिजन कल बी जेवचे शकता तेन्ना आमी अलर्ट उरल्यार कृष्ण भगवान भितर प्रत्येक क्षण आमी मुवमेंटात आमी उडकास करते उरले देवाले आमी ने प्रिपेर्डनेस उरता आमगेले आनी एक शिकले पळयलें आमी की लायफ एक रेजस एजा म्हणकी आसा म्हणून रेजस एजा म्हणकी आसा तर ते आमी केन्ना अलर्ट उरना जाल्यार केन्ना बी आमगेले दाडी करते आमगेले कट बी जावचे रगत बी येवचे आसा म्हणून तर आमी गाडी बी कोण स्पिडार चलता केन्ना बी एक्सिडेंट जावचो शकता त्यामुळे अलर्ट उरता पडटा तुला तर एक लायफ बी आमगे जगचेन ते रेजस एजानी गाडी स्पिडार चलुचे आनी अशी सुमार खूब उदाहरण ताचे म्हणकी आसा म्हणून आमी केन्ना अलर्ट उरता म्हणून आमी लेसन्स बऱ्याच कटवंगास लायफ ती इनपर्मनन्स अर्जन्सी मीन्स एक्चुअली आमी पळयता हे पर्मनंट नाची जगा भितर आनी अर्जन्सी आसा अर्जन्सी भितर आमी कृष्ण मान आमी बरें करून प्रॅक्टीस करता सेकंड आसा व्हॅल्यू ऑफ मुवमेंट की एक प्रत्येक क्षणाची कितली व्हॅल्यू आसता आमकां कळटा सांगतलो आमकां प्रायोरिटी ऑफ स्पिरिच्युअल गोल्स थर्ड पॉइंट आशिल्ले की स्पिरिच्युअल कितली टॉप रायट दिवपा म्हणून फोर्थ पॉइंट आशिल्ले लिमिटेशन ऑफ मेटेरियल अचिव्हमेंट ते मेटेरियल अचिव्हमेंट आमी ने ते आमगेले पळोवपाक कळटा की ने ताची ने फ्युटिलिटी कितली आसा म्हणून ते जास्ती महत्व दिवचे ना ते गरज आसा पण ताका जास्ती टॉप रायट दिवचे ना टॉप रायट आमगेले स्पिरिच्युअल प्रॅक्टीस दिवपा म्हणून आनी आमी पळयलें की सिंप्लिसिटी उरता आमगेले स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसा भितर आनी देवाले पूर्ण आत्मसमर्पण उरता आनी मेटेरियल इच्छा आमी दवरनासतना आमी ने आध्यात्मिक इच्छा आमी जास्ती वाडोवपा तेन्ना मेटेरियल इच्छा कमी जाता म्हणून आनी ते बी पळयलें की एक क्षणाची कितली व्हॅल्यू आसा म्हणून साधू संघ साधू सर्व शास्त्र का लव मा साधू संघ सर्व ते एक क्षणा भितर आमी एक फक्त शुद्ध भक्ताला आमी संघ घेतल्यार आमकां पूर्ण सक्सेस मेळटा ते आमी पळयलें आनी कल्क्युलेशन पळयता आमी की माझ्याच कटोवंगा स्टोरी आमकां कळटा की ने एक इम्पर्मनन्स ऑफ लायफ आनी कितली महत्व आसा भक्तीची म्हणून प्रत्येक क्षणात उरता म्हणून ते आमकां कळटा सांगतोला आनी आमगेले प्रायोरिटी दिवका आमगेले आध्यात्मिक प्रॅक्टिसा वयर
आणि बाकी ओटो मटेरियल मी भौतिक जगह में मी परसूट करते होता छे मेहनत करते होता छे स्ट्रगल करते होता त्या ओटो वो ना आमगेले देवाल भक्ती आमगेले प्रॅक्टिस करते होता टॉपर देऊन आम्ही कशी जीवन जगता सांगली तर तसे करून मगेले सेशन संपिता तसं बी चूक जाल्यार म्हाका माफ करा आणि बरे तुमकां आवडल्यार प्रार्थना करा मायल खात्री आणि कल भी प्रश्न असले नाही कल तुम शेअर करता ते बी शेअर करा तुम्ही ऍडिशनल थँक्यू हरे कृष्ण